हे जावन आसा हे घर. हे घराक वळखोना तसलो कोणूच मनीस ह्या संवसारांत आसा कसो म्हाका दिसना. हे घर जावन आसा आमचे सगळ्यांचे सासणाचें घर. थोडे मनीस संवसारांत आसतना कशे एकामेकाक सोदायतात. तर पळोवया हे घरांत तरी येवन ते सुसेगाद आसतात जाल्यार. काय बरें घरा निघता रे हांव बरी न्हीद पोटाली. हे आड्या आनी पयरी पुल्या हे न्हय बायन जीव दिल न्हय. बोग बोगर म्हाका हात लायता. हे हात लायन हांव आनी कोकडे तो चोय चोय कितको न्हिदलो आहा ती चोय. आनी हे सायडीन चोय एकाचे पुला. हेज्या सायड सगळे न्हिदोताय बरे. ओ इश्टा अरे सकाळ जात जात तिंगा रोकडो बोवाळ घाल लागलो. रा रे न्हिदोवपासून सुसेग दे रे. मग केस न्हीद पडली आनी तुका न्हीद बी कांय पडना. कोणाक तुका म्हाका रातसा न्हिदोला रे. अरे केसो पावस उरान पावस येल बरे. ते पावसाचे आख्खेच भितर होडा आख्खे उदो गेला आनी आख्खो ओले जाला. पावस येलो आनी तू पावसान भिजलो म्हाका उदो बी काय लागलो ना. तू बरी न्हीद पडला कास्ता न्हीद पडली. राव रे हे पावसाचे भितर उदो येल हांव भिजलो. मिगे न्हीद पिडार जाली. तू बोत न्हिदोल म्हणटो तू भिजलो ना. म्हाका समको रेनकोट घालून कापती तू घुसपून फुल्लो न्ही रे. तू पयले प्लास्टिकान धाडून बऱ्या पड तुका. नाका तू भिजोन वचपाचो. तू जाणा न्ही आमगे मरे संवसारा रे संवसारा. आवय कोविड मुट्टे दुयेंस येयला आनी फर्स्ट वे येसनी पयलोच हांव मेलो. तेन्ना ते स्टार्ट जात तेन्ना हांव मेलो. तेका लागोन म्हाका सोमतोच पावस बी बुगडी पावल न्ही रे. तेका लागोन म्हाका सोमतो कापती घुसपून आनी पडलो. ते कोविड दुयेंस जाल्यार रोखडे कापती घाताय. सोमते कापती घाताय. तेका लागोन म्हाका रोखडो पडलो कापती. बऱ्या पडोना तुका कापती घायलो म्हणून रेनकोट दिसला तुगे तो. कास्ता न्हीद पडली. ओय हांव आख्खोच कोले जाला. वोच एक सुसेगाद न्हिदो ना. ओय ओय इश्टा ओय कोण रे सक सकाळ बोवाळ कोता इथे. अरे कितें जालें? बोत न्हिदपा रे. रात न्हिदोल ना बरो भाशेन. रात न्हीद पडे. ते फेल्सीन सावार घालतो आनी न्हिदपा पडला रे. कितें जाल रे. अरे संवसार आसता ना ते आमगे शेजऱ्यांचे रे. ते बरे बोवाळ बी माता म्हण बरे लोक सांतीचे बेजार जाता रे. म्हाका दिसले हिंग तरी बरे भशेन न्हिदोन दितो म्हण काल सोंग म्हण सावार घालतो सगळ्याच उठोन धांवलो. कात रामडा न्हू कास्ताची. वय कात्र मोठा तेगे आवाज आयकोन कान फुट्टाय सारखे. अरे इश्टा तुवें तरी तेगे सोशिला. तू जाणा म्हाका केसो बोगोल ते. तू कितें जाल तरी. अरे मुई सायडींतली बाय न्ही बोलली ती म्हण बाय दुडकी मार मेलोली. दुडके मान पेली. ओय कित्या रे. कोण जाणा किती केसो प्रॉब्लेम जालो म्हणून केस उकलाड गाते. अरे पावाय रे सालार करू. पावन आसो ते सालार करपा. तेका लागून ते टाइम लेट जावन मेल की जाण तू. तू कितू बेजार कोताली. आनी गो राव रे तू न्हिदलोलो बरोच्या. कास्ता न्हीद पडली म्हाका. तू बर न्हीद पड मरे. तू कित्या तू बर न्हीद पडटी. म्हाका चड बर न्हीद पडली. म्हाका पावस बी तो कांय खबर ना. म्हाका कापती घालून पडली न्ही. आवो हे बेस्ट मरे तुका न्ही. राव रे ओ तू आनी कोण येत रे काडको. आवय हो तू येता. आवू कोण रे तो. तो कोण रे आमगे शेजारी कित रे तो. ये रे तो येत तो बरा. तो सिलिंडर आणि सगळं पाईप बापरी लाईन येतेस मरे तो. सगळें कित्याक मरे तो असतो न्हू. होय अरे तो किती आयश येता चोय विचारा. ओय चोय विचार हो येता.
अरे राव रे ये सगळे घे तू हो इथं थोडा मास्क घे ना तो ऑक्सिजन सिलेंडर घे हे किती वक्त घे पार अरे हें कित्याक गेलें काय विचारता होय हांव समस्त्र आसतना हा. म्हाका कोविड जालें कोविड आनी झाली कोविड जालो म्हूण म्हाका बांबोऱ्या जीएमसी हॉस्पिटलांत गेलो हा आनी थिंग हॉस्पिटलांत गाय नाका होय ऑक्सिजन नाय हा सिलेंडर नाय हा आनी पयस वाटें कितें कितें? मेन बेड नाय किती सांगो तरी बेड नाय म्हूण थोडे लोकांक जमनीचेर न्हिदायले हा अरे येसोले मिनिस्टरान मरे म्हाका येसोलो वळ मारलो आनी तेका लागून थिंग ऑक्सिजन म्हणून पड म्हूण होय हिंगा येवन पडो नाक म्हूण हांव सगळो कोटा मुगे हिंगा चिंतून गेलो ना हांव कास्ता मरी अरे बाबा हिंगा आमकां ऑक्सिजना बी गरज ना हिंगसा ऑक्सिजन बी भरपूर आनी बेडां बी गरज ना हिंग बेड जायते तुगे होच येता गेलो वॉर्ड नंबर होच येता रुमा तू ते फाटल्यान आतां हय तेजे फाटल्यान आहा तुगे रूम आनी आमी हिंगा रुमा आहाय तेका लो आहा आमकां पयस आनी ना तू केन्ना खबर बी घे आमची अरे हो तुगे मना जायत लोक जालो आसतलो न्ही रे मुगे मोन्ना हूंय रे लोक मुगे मोन्ना कोण जालो मुगे घरांत पासून मुगे फॅमिली पासून म्हाका पयस रावन चोयताली म्हाका 4 जाण येयले कुडक्याक घुस पयलो कापतींक घुस पयलो मुजांक येयल्या पुल्ले आनी गेले पूण एक सांग रे म्हाका अरे आमगे मोन्ना एक लोक जालो ना तेगले बाबडे मोन्ना तशें जालें आसतलें तूं आमच्या पयलीं मेलोलो तुजे मोन्ना जायत लोक येयलो आसतलो न्ही रे वय तुझ मोर ना लोक जालो कितू रे कित्याक हांव सगळे कोणी बरपण आलो न्हू रे म्हाका हो नांव आलोलें तूं जाणा हांव अमेरिका काम आलोलो वय अमेरिका काम कोता हांव आनी गोंयान काजार जालो गोंयान काजार जालो 2 जाण चेड जाले कळ्ळें तुका चेड्याक वाडयले शिकयले आनी काजार पासून गेले थोड्या दिसांनी बायल मेली संवसार सोड गेली बायले हाटल्यान चेड्या काजार केले सांगले तुका हें चेडे काजार जालो कोणी बरे बायलाले आयकोन म्हाका रस्त्यार गायलो वय रस्त्यार गायलो हांव हें कोरे तें कोरे जेवण मागोन जियेतालो एक दिसा बरो पावसान भिजलो आनी होबड्यान म्हाका जोर येयलो आनी हांव मेलो मुगे मरण करपाक गांवच्या लोकांनी केलें आनी मोन्ना लोक जाले कितू तूं जाण तूं कितें फायद जालो म्हाका एक बोंगलो आसलोलो हितू गिरायस्क आसलोली गाडी आसलोली लास्ट हांव रस्त्यार मरण मेलो आनी इश्टा आमगे दोगांले आमी स्टोर सांगिल्ली तुगे जिवितान कितें गोळें मुगे जिविता स्टोरी मुगे माय मरे बोर नासलेली आनी मायन सांगिल्लें म्हाका वस आनी फार्मासी आपल्या ओग घेवन यो म्हूण हांव मरे ओग धाडपा म्हूण फार्मासी गेलो तेन्ना म्हाका फ्रेंडान फोन मारलो पबजी खेळपा यो म्हूण आनी पबजी म्हळ्यार हांव सारको पिसो तेका लागून हांव फ्रेंडा बरें गेलो आनी पबजी खेळपा लागलो पबजी खेळटा म्हाका शेजऱ्यान मरे फोन मारपा लागले माय बोर ना म्हूण यो म्हूण हांवें थंय गेलो फोन पासून काडलो ना कित्याक एक पाटी हांव पबजी खेळपा लागलो जाल्यार हांव खेळत रावता सांज जाली म्हूण हांव पबजी बंद करून घार गेल्यार कितें मुगे माय थिंगा आपल्या एकलो जीव सोडलो बेडाचेर माय मेल मुगेली हें चोय म्हाका कळ्ळें पबजी ते गेमी लागून मुगे माय आज म्हजे मुखार ना जाली म्हूण मुगे माय मेल म्हूण हांव जायत फ्रेंडा कडेन आदार मागलेलो पूण म्हाका कोणें आदार दिलो ना म्हाका सगळ्यांनी एकसूर सोड म्हूण कांय टेन्शनांनी हांवें मुगेलो जीव दिलो सगळी दुकां हाय आतां सगळी फकाण करून आमगे दीस काडयाली आतां तुमकां कांय बी नाका आतां वेळ न्ही तो एक म्हणजे तूं कितें व्हड तियात्र रिसू तूं फकाण कोरया कांतरा म्हणून तूं तियात्र रिसू ना रे हांव टिकटॉक करता हो टिकटॉक म्हणटा कोण ते बारीक व्हिडिओ रे ते बार भुरगे घाताय ते तेसले तो होता हय बरें बरें आमी एक कोण कितें आसूया आतां हय अरे ते जायत जोड आसतले न्ही रे कितें जोडला आनी हूंय जोडला तुगे संवसारा आसता कोण जाणा शो चलता न्ही रे तेगे ती जोडलो ना हूंय जोडला कोण जाणा शिवाय काळवलो हय जाय जाण गांवां जालो हय जाय जाण लोकांक चोयलो पूण थोडे हाटले आपूण पयलीं काळवलो नांव कोण गेले म्हाका तेसो परवा ना रे कोणी काळवलो पूण चोयलो लोकांनी चोयलो अरे ते जायत जोड आसतले न्ही रे हय हांव व्हड फामीतलो न्हू रे जाय चड हें कांय न्हू मरे मुगे पायके रिकॉर्ड जाणाय तुमी पायच्या हाती सकल 5,000 लोक आलो ना रे पायच्या हाती सकल 5,000 लोक आलो वय कितें कोताय तुगे पाय मुगे पाय पेत न्ही रे
5,000 लोकां होणगाण पुल्याय तेणी आ मुंच्या पाय पुल्ले ते मेळ सोडले 5,000 लोक आणलो ओय 5,000 लोक ए राव हांव येता रोखडेच अरे उचल करो तो अरे बाबा हिंग पावपाक गरज ना हिंग तुझ्या हिंगांगलो थिंग वचोंक जाता थिंगांगलो हिंग वचोंक जाता हे घरान सगळे हुंय पळोवंक जाता ऑटोमॅटिक मॅजीक आमी हुंय वचोंक जाता इसको नो आ तू आयज येला तू कांच खबर नाही की जाते तू तेकाच येयला आसतलो हांव वचून दाखोवन तुका दाखय चावयता अरे हो उचल करो तो बोल सगळ्या कोण ताबा दाखवची दाखय अरे हिंग अरे अरे तू हिंग स्वतींग वयताय तो हिंग स्वतींग गेलो हिंग सो वयर गेलो होय. हिंग सो सकलेलो होय म्हज्या निश्कोसो जातले जा वय जाता तुझ्या कसो सो हो ते कोण चलो न्हय दा हांव तो रस्त्यान चलो येतो मरे होय हांव तेजे वसान ताका नाचयची तुका जातीस को नाचो पडटा का होय अरे मरे होय वय चलो येई तुम्ही चॅनल अजून पासून सबस्क्राईब केलं ना जाल्यार सबस्क्राईब करे आणि हो तुमकां व्हिडिओ आमगे बरो लागत जाल्यार शेअर करे लायक करे कमेंट करे पार्ट 2 इज रोकडो येवपा